एग्जैक्ट क्या हुआ? एग्जैक्ट मैं एंटर हुई और मैं जैसे ही ऊपर गई और मैं वहाँ रुकी थी, मैंने जस्ट देखा कि नीचे का जो ये फ्लावर का स्टार्टिंग है वहाँ से हल्का सा स्पार्क था। बाय द टाइम मैंने स्टाफ को बुलाया, एक्सटिंग्विशर लाए, ओनर हमारे जो है वो आ गए, एवरीबडी हेल्प्ड अराउंड, फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया, बट वो तब तक 10 सेकेंड में आग ऐसे फैल गई तो सारा सेंटर का जो फ्लावर था वो ऊपर का प्लास्टिक होने की वजह से सारा बर्न आउट हो गया। मैडम आग लगने का एग्जैक्ट रीज़न क्या था? शॉर्ट सर्किट हुआ था क्या? शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है पॉसिबल, बिकॉज और तो कुछ रीज़न है नहीं। वो जो फ्लावर था उसी में सारे वायर्स कनेक्टेड है। कस्टमर थे उसमें? नहीं, नो कस्टमर्स, नोबडी वाज हार्म्ड, माय स्टाफ इज सेफ, एवरीबडी इज सेफ। टोटल लॉस कितना हो जाएगा कम से कम? आई हैव नो आइडिया, अप्रोक्सीमेटली लाइक? आई कैन नॉट से दैट राइट नाउ, सो सॉरी। लेकिन अभी लॉस क्या हुआ? नीचे का पोर्शन या खाली ऊपर का हिस्सा? ऊपर का हुआ है, ऊपर नीचे का? एवरीथिंग इज सेफ। मोर देन 5 lakhs। मोर देन दैट या। आप ओनर हो? हाँ जी। लिया आपने क्या, कैसे क्या? नहीं, लीज पे है ये प्रॉपर्टी। लिस्ट पे है तो किससे लिया था? ये ओनर है हमारे। ओनर सर किती झालं एक्झॅक्ट मला सांग? तर वडील आम्ही जेवण भरलेलं आहे तर वडिलांना तुम्हाला इथं फोन येलो उद्या लागला ओके जे पंचायत कार्यक्रम राहतो हा येलो आम्ही पहिले आम्ही पहिला लागला उद्या लागलेला हा आम्ही ट्राय केलं पालपासून पालवून जायला दुधी बी काढले आणि पाण्याची किंमत एक फाईव्ह मिनिट ते येईल म्हणजे ओके उदकान प्रयत्न केलो पालोवपाचो आम्ही फर्स्ट सेफ्टी पालून झाले सेफ्टी प्रिकॉशन कितें आसले? फायर एक्सटिंग्विश बीन तुमचे कडेन आणले असले? ओके एप्सो तुमकां कितें दिसता कितलो लॉस आसूं शकता? ते सांगलं पाहिजे ते परवाने आमचे सांगू ना आता काटचे वाटले पयते वाटले किती ओके हॉटेलाचें नांव कितें रेस्टॉरंटाचें? अलबेली खंय पडटा एरिया ही? वागातर वागातोर पडटा येस सर आतां वागातोर हांगासर एका रेस्टॉरंटाक जे उदो पेटला पळय ते कितें अपडेट कितें आहा? आमकां 1442 म्हापसा कंट्रोल रुमान कॉल केलें, इन्फॉर्मेशन येयलें वागातोर एक रेस्टॉरंट आसा बाय नेम अनबायली ताका फायर इन्सिडंट जालो म्हणून इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाचेर आमी टर्न आउट केलो आमच्या झालो टेंडर इमिजिएटली आमी स्पॉटार येवन हांगा कितें पयलें बाय नेम अनबायली रेस्टॉरंट आसा हांगा कितें फायरान कॉल आहा इमिजिएटली आमचे भुरग्यांची डिलिव्हरी होल विथ हेल्प ऑफ वॉटरी होल फायर फायटींग हेजें स्टार्ट केलें आनी आमी कितें मेन टायम हेजें प्रिकॉशनरी मेजर आमी पिल्यान फायर स्टेशनाचेर थंयच्यान आतां टर्न आउट आपयलो कित्याक रेस्टॉरंटाच्या सायडीक रेसिडेन्शियल हावजीस आसा उदक बी खंय स्प्रेड कितें जावपाक जायना म्हणून पण विथ द हेल्प ऑफ म्हापसाची फायर स्टेशन फायर जो आसा तो आमी कंट्रोल केलो आनी आमच्याच गाडयेन आमी एक्सटिंग्विश तो केलो फायर आमकां सो उदो लागपाचें एक्झॅक्ट कारण कितें? आमी केन्ना ओनरा कडेन इन्क्वायरी केली ते आमकां रेस्टॉरंट चालू आसतलें आमच्या टायम ऑफ इन्सिडंट आनी ताच्या मदीं जो एक शेंडिलर आहा तो सेंटराक ते आमकां सकयल्यान आमकां सस्पेक्टेड आमकां पांच किलो तेंच्यांनी तो पयलो पांच आमकां शेंडिलाचेर ट्रॅवल कितें जावन वयर ते ट्रॅवल ते गेले आमकां सिलींग आहा आनी वयर तो सिलींगाक पेट घेतले सिलिंगाक? ते आमकां सस्पेक्टेड आमकां इलेक्ट्रिकल शॉर्ट ते शेंडिली पूण उदक आहा तो इमिजिएटली इंटरवेशन ते करून आमच्या भुरग्यांनी हेल्प इतले व्हडले इंडस्ट्रीयल आमी फायर एक्सटिंग्विश केलो तेजी चडशी ती प्रॉपर्टी आहा ती आमी सेव तेजी केली आनी सरावंडींग रेसिडेन्शियल हावजीस आहा थंय सुद्दां उदक आमी वचपाक कितें दिवना सो उजो आतां पेटलो पळय ते खंयचे पोर्शनाक आख्या सकयल वयर रेस्टॉरंटाक लागला ओ? फायर म्हणटा तो स्टार्ट हो जालो तेजो जो सिलींगाचो सेंटराक व्हडलो शेंडिलर आसलेलो शेंडिलराक तो पेटलो आनी सिलींगाचो टॉप कितें पोर्शन आसा जशें की तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान ते फक्त टॉप तो पोर्शनाक आनी वयरूच तो लागला सिलींगाक सकयल असो आनी हो तेज्या वयर सिटींगेक बी कांय तो लागून कस्टमर बीन आसले भितर कितें? तेजे कस्टमर आसलेले म्हणटा पण इमिजिएटली ते आमकां एक्झिटच्या रुटाच्यान भायर गेले म्हणटा ओपन आसता सो लॉस कितलो आसूं शकता? फक्त दिवन हांव पण अशें करून म्हाका दिसता 3 ते 4 लाख रुपया लॉस आसपाक जाय आनी तेजे 7 to 80 पोवता रेस्ट कितें पार्ट आहा सिलींगाचो सकयल कितें आहा सिटींग बी तो आमी सगळो सेव केली सो म्हापसा फायर आनी अलॉंग विथ पिल्यान फायरूय पावलेली ओ म्हापसा फायर टीम? म्हापसा फायर म्हापसा फायर टीम येस सर हे खंय पडटा लोकेशन सर? लोकेशन खंय पडटा? वागातोर वागातोर आनी हॉटेलाचें रेस्टॉरंटाचें नांव कितें? अलबायली अलबायली इंडियन रेस्टॉरंट या ओ आतां ओनर आहा तो कोण आवटसायडर ओ लोकल? आमी तेजी डिटेल्स आसा ती ओनराची बाकीचे एक्झॅक्ट काय आमी कितें घेवना पण ती ताका जी डिटेल्स आहा ती सगळी सबमीट कर म्हणून सांगलो ओनराक ओनराक जे कितें रिलेटेड कितें तुजें आसा कितले कितें लॉस हे जाले कितें आमी सेव केले प्रॉपर्टी ते आमी तेजी डिटेल्स घेतले प्रिकॉशनरी कितें तरी हा सेफ्टी आसले थंयसर? ऑलरेडी आमी कितें पळोवंक शकता फाटल्यान हे तेजे ऑलरेडी स्टिंगर अशें आसा तेज्या कडेन सफिशियंट नंबर ऑलरेडी भायर तेणी यूज ते केले म्हणटा ते तेणी काडून भायर ते कितें दवरलें
मेन एंट्रन्सा कडेन जर आमी जर पळयत जाल्यार यूज करून तेणें दवरला एक्सटिंग्विशर. पण कितें फायल फिलिंगेक कितें पावलो म्हाका दिसता खंय तरी एक्सटिंग्विशर वयर तितलें जालें ना. इमिजिएटली तेणें आमकां आपयलें. पूण बरें केलें तेणी इमिजिएटली आमकां जे कॉल केलो फास्ट आमी हेका टर्न आउट करून बाकीचे कितें प्रॉपर्टी आहा रेसिडेन्शियल हावजीस आहा ते इमिजिएटली आमी सेव केली सरपंच स्टेशन. येस सर. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार ला 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away एक्टिवा 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 first ride बोले तो Activa life को दो new start make a move in the world Go baby like smart हर सफर का हैप्पी पार्ट Activa 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa स्कूटर मजे Activa स्कूटर रुकेंगे Activa स्कूटर एक ले Activa स्कूटर आंद्रे Activa